राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज गणेश गांवकर हांकां हंगामी सभापती पदाचो सोपूत दिलो। नव्यान वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांक सोपूत दिवपा खातीर राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी विधानसभेचें खासा अधिवेशन घेवपाचे आदेश काडला। वेंचून आयिल्ल्या आमदारांक सोपूत दिवपा खातीर गणेश गांवकर हांची हंगामी सभापती म्हणून नेमणूक केल्या। विधानसभेची कार्यकाळ 15 मार्चाक सोंपता। ह्याच दिसा वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांक आमदारकीचो सोपूत दिवपाची कार्यावळ जातली। आमदारांनी सोपूत घेतले उपरांत नवी विधानसभा घडयतले। मंगळारा सकाळी 11:30 वरांचेर खाशेले अधिवेशन सुरू जातले। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राजीनामो दिले उपरांत राज्यपालांनी पयलींची विधानसभा बरखास्त केली। डॉ. प्रमोद सावंत हे सध्या काळजीवाहू मुख्यमंत्री आसात। निकालाक 3 दीस जाले तरीनूय आजून भाजपाच्या विधिमंडळ फुडाऱ्याची वेंचणूक जावंक पावंक ना। Oh,